नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। गोयच्या आंतरराज्य बस ऑपरेटर्सांचो संप फाटी। सरकार दितलो एंट्री फी सवलतीच्या पास। मुख्यमंत्र्याबरोबर जाली बसका। गुड्स ट्रान्सपोर्टरांचे मात अजून थारना, संप चालूच। फोंडे आनी सांखळे पालिकांनी मोगो भाजपाचे वर्चस्व। फोंडे 14तले 11 भाजपा मोगोचे। काँग्रेसीन सांखळे वगडायली। 11तले 6 नगरसेवक सांखळे भाजपाचे। शेतकी खात्यांत फाटल्या सरकारान केल्ले नोकर भरतीत स्कॅम जाला म्हणपाचे दक्षता खात्याचे मुळावे चौकशेंत स्पष्ट। प्रकरण लोकायुक्ता कडेन। मुख्यमंत्र्यान फायल केली क्लियर। GCETचो निकाल जाहीर। इंजिनियरिंग आनी फार्मसी कॉलेजींनी ॲडमिशनाचो मार्ग मेकळो। शाश्वत साळगांवकार इंजिनियरिंग, शिवम गोयल फार्मसी एंट्रन्सांत पयलो। आणि गोंय विद्यापीठाचे विज्ञान विभागाक 46 कोटी मोडून नवी बिल्डिंग। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे हस्तुकी उक्तावण। 2 म्हयने भितर विभाग पुरायपणान सुरू। खबरो विस्तारान। सरकारान म्हयन्याचे पास दिवपाचे उतर दिले उपरांत गोयच्या आंतरराज्य बस ऑपरेटर्सांनी संप फाटीं घेतलो। महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतले ट्रान्सपोर्टर्स तशेंच गोंयचे बस आनी ट्रॅव्हल ऑपरेटर्सांची मुख्यमंत्री पर्रीकारा बरोबर सोमारा सकाळीं बसका जाली। मात गुड्स ट्रान्सपोर्टरांनी संप फाटीं घेतिल्लो ना। तांणी 1-2 दिसांनी सरकाराक कितें तें कळयता म्हणपाचें सांगलां। इतले मजगतीं गोंयची म्हाल आनी प्रवासी येरादारी सकाळीं कारवारा माजाळे हायवेचेर 3 वरां आडायली। पुलिसांनी तिगांक अटक केले उपरांत रस्तो मेकळो केलो। अखिल भारतीय मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसीन गोयच्या एंट्री टॅक्सा आड बंदाचो उलो दिल्लो। मात मुख्यमंत्र्याच्या म्हणण्या प्रमाण गोयचेर हे बंदाचो कांयच परिणाम जालो ना। आमच्या माहिती प्रमाणे ऑल ट्रान्सपोर्ट इज एज नॉर्मल। 500 4 व्हीलर्स 2 वरांपर्यंत, जवळजवळ 200 6 व्हीलर्स आणि अप्रॉक्सिमेटली 150 मोर दॅन 6 व्हीलर्स हेवी व्हेकल्स अशो व्हेकल्स थंयच्यान दनपारचे 2 वरांपर्यंत 3 वरांपर्यंत राती मिडनाईट पासून पास जाल्ल्या, वीच इज एज नॉर्मल एवरेज। गरजेच्यो वस्तू हाडपाक ट्रान्सपोर्टरांनी स्वताचो निर्णय घेवचो अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। गरज पडल्यार गोंयच्यो गाडयो वचून म्हाल हाडटल्यो। टेन्शन घेवपाची गरज ना अशें तांचें म्हणणें। लॉरी असोसिएशन ऑफ कोल्हापूर डज नॉट वॉन्ट टू प्लाय देअर ट्रक्स टू गोवा, दे आर फ्री। पण परत सांगता, फाल्यां म्हजे ट्रक गेले आनी ताका कितें केलें तर तूं जाल्यार दॅट वील नॉट बी टॉलरेटेड। बंदाच्या पयलेच दिसा भाजयांचो प्रेस वाडलो। होलसेलर अभय प्रभूचे म्हणण्या प्रमाण सोमारा सकाळी बेळगांव सावन म्हाल आयलो। आयज भाजी आयला, फाल्यां येवचेना, फाल्यां मंगळार भाजी येना, पूण बुधवार ब्रेस्तार पर्यंत आमी स्टॉक दवरला। रेट वाडला ऑलरेडी, थंयसर 15 रुपीज किलोचेर वाडला, जवळ वाडून आयला, वाडला ऑलरेडी 10 ते 15 20 अशें वाडून। स्ट्रायका खातीर न्ही, म्हणजे माल थंय स्टॉक कमी जाले न्ही, 3 दिसात स्टॉक एका बरोबर उबारता न्ही, थंय ऑक्शनाचेरूच म्हारग जाला सारकें सगळें डेली रेटा परस। अखिल गोंय आंतरराज्य बस संघटनेन मात आपलो बंद सोमारा सांजे फाटीं घेतलो। तांणी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली तेन्ना तांणी बसवाल्यांक खासा पास दिवपाचें आश्वासन दिलें। सीएमा कडेन ही मागणी घातलेली की पळा की ह्यो ज्यो स्लिपरी रजिस्टर भायर करता त्यो तुमी हांगा करा, आमच्या स्टेटीक रेवेन्यू मेळो न्ही। त्या बद्दल आमकां सीएमान बरें पॉझिटिव्ह आन्सर दिलेलो आहा आनी तेच्या बद्दल आमी आभारी आहात तेंचे। थँक्यू। हय वचपाकूय आसा आनी आतां ही एनजी फ्लो चालू आसतलो आनी गाडयांक बिड्यांक कांय ना। जी एंट्री टॅक्स आसा तेजी आमकां कन्सेशनल पास सिस्टम करतलो असो आश्वासन सीएमान आमच्या दिल्लो। मात बंदाचे बाबतीन अत्यावश्यक वस्तूंची हार्डवर करपी ट्रान्सपोर्टरांनी कांयच थारायलें ना। मुख्यमंत्री साहेबांनी पॉझिटिव्हली आम्हाला आज अप्रोच दाखवला
या संदर्भातला निर्णय येत्या शुक्रवारी किंवा शनिवारी त्यांच्या कॅबिनेटच्या मिटिंगच्या वेळेला घेतील आणि यासाठी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि या टोल कमिटीचे आमचे ऑल इंडियाचे अध्यक्ष हेही या चर्चेच्या वेळी येतील असं आणि त्यांच्यासमोर चर्चा होऊन त्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. तोपर्यंत स्ट्राईक तो चालूच आहे. स्ट्राईक म्हणजे काय, अजून प्रगती 1-2 दिवसात निर्णय होईलच. ट्रान्सपोर्टरांनी कारवार माजाळे हायवेचेर सोमारा सकाळी 3 वरां गोंयचो ट्रॅफिक आडयलो. उपरांत पुलिसांनी हायवे आडयतल्यांक उखल्ले आनी रस्तो मेकळो केलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंड्या आनी सांखळे पालिकाचे गड मोगो भाजपा युतीन जिखले. 14 वार्डांचे फोंड्या पालिकेंत युतीचे फोंडा सिटीजन कमिटीचे 11, 2 अपक्ष जाल्यार काँग्रेसीचे विकास समितीचो एकलो जिखलो. खडपाबांना रॉय नायकाक वडोवन व्यंकटेश नायक जिखलो. राधिका नायक फक्त 2 मतांनी जिखली. फक्त 4 आदले नगरसेवक वेचून आयले. काँग्रेसीन सांखळे वगडायली. 11 वॉर्डांचे सांखळे पालिकेंत युतीचे 6, काँग्रेसीचे 4 जाल्यार 1 अपक्ष नगरसेवक आयलो. सांखळे दामोदर घाडी नगराध्यक्ष जावंक शकता. फोंडें हें पद बायलां खातीर राखीव आसा. तातूंत राधिका नायक आघाडीचेर आसा. फोंड्या पालिका वेंचणुकेन भाजपा मोगोचे युतीन तेंको दिल्ले फोंडें नागरीक समितीचे 11 नगरसेवक वेचून आयले. 2 अपक्ष आनी काँग्रेसीचे तेक्याचेर फोंड्या विकास समितीचो 1 नगरसेवक जिखलो. फोंडेकारांनी सत्ताधारी पक्षावटेन कौल दिलो. राधिका नायक 2 मतांनी आयली. फोंडेकारांची नजर आशिल्ली ती खडपाबान्यावेले रॉय नायक आड व्यंकटेश नायक वेंचणुकेचेर व्यंकटेश नायकान रॉय नायकाक वडयलो. युती म्हणल्यानंतर बीजेपी एनडीपी एक आसा. आमी जरी युती केली आसत तरी भारतीय जनता पक्ष आणि मोगो पक्ष एक करून आमी गेल्या आणि सभाय आमची तशी केलेली आहे. पण सुधीर ढवळीकर आपण युतीचे मिनिस्टर करपाक काय तो टॅक्स जायच न्ही मोगो पक्षाचो जरी हांव मंत्री आसलो, लोक मामलेदार जरी आमदार आसलो तरी एक स्पष्ट गोंयच्या जनतेन दाखोवन दिले की हाजे उपकार युती शिवाय पर्याय ना. 14 आमचे कॅन्डिडेट तातूंचे 11 निवडून आयले, आमचे स्पश्ट मेळ्ळे. त्या शिवाय 2 जे पळय आयल्या तेही आमच्याच बरोबर आसा. As chairperson of Ponda Citizens Committee, I am delighted to report to you that the Ponda Citizens Committee has swept the Ponda Municipal Council elections. We are committed now to giving the people of Ponda a good city, a good town, clean and well developed. We are going to fulfill all the promises that we have made. इलेक्शन आशिल्ले पैसे, फ्रीज, टीवी, मागीर ओवन हें सगळें दिवन सुद्दां कितें त्या भायर गुण धाडलेले म्हाज्या वॉर्डान फूल कळ्ळें न्ही. तितलें करून सुद्दां म्हाज्या मतदारांनी जें म्हाका म्हाज्या वॉर्डान मतदान केलें कितें कोणाक भियेन नासतना कसलेच पयशाचे हेका म्हाजें नांव वयता आनी स्वता आपूण लोकांच्या घरान वचून बसून लोकांक सांगतालो की आपल्या चल्याक मत मार म्हणून. पूण तें सुद्दां लोकांनी आयकुना आनी तें आयकून आसतना जी म्हाका लोकांनी इतली मतां मारली आनी निवडून दिलो ते पयलीं हांव म्हाज्या मतदारांचो सगळ्यांचो आभारी आसा. वोट्स इक्वल जाले 170 to 170. म्हणटकूच अशा रिश्टीन ताका आयज एक टॉस उडोवपाचो एक पर्याय आसता किंवा लॉट घालपाचो लॉट्स. पूण हांगा कितें जालें की रिजेक्टेड वोट्स एक खंयची तरी चड ताणें मारलेलो भाग हो हाजे वटेन आसा म्हणून त्या विद्या पुनर्कारच्या सिंबलाचे वटेन आसा आनी कमी भाग हो सुभाष शिरसाटाच्या सिंबलाचे वटेन आसा अशें गृहीत धरून तिका एका मतांनी हें केलें, विजयी घोशीत केलें. आमी न्यायालयान याचिका दाखल करूं शकतात कारण ही म्हाजे दृश्टीन म्हाका दिसता ही चुकीची गोश्ट आसा. युती ग्रुप जो आसा 11 मेळिल्ले आसा पूण मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी येयल्ली आसा फोंड्या. सांखळे पालिकेचोय गड भाजपान राखलो. फाटल्या फावट सांखळे पालिकेचेर काँग्रेसीची सत्ता आशिल्ली. आदलो नगराध्यक्ष रियाज खान परत एक फावट वॉर्ड नंबर 7 वेचून आयलो. काँग्रेसीचे एकूण 4 नगरसेवक आयल्यात. भाजपाचे 6 नगरसेवक आयिल्ल्यान सांखळे पालिका भाजपा कडेन गेल्या. हेच्या फाटल्यान विजय माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचो आसा, माझा पाठिंबा बीजेपी आसा. मी प्रत्येक वोटरना मी थँक्स सांगते. प्रत्येक वोटरची मी आभारी आहे. त्यांनी परत मला दुसरा संधी दिला समाज कार्य करायला. म्हाका दोतोर प्रमोद सावंताचो भरपूर ह्या कामाक साथ मेळ्ळो
गांवांचे गांवकर बंधू सगळे म्हाजे बाकीचे सगळे सपोर्टरांच्या आदाराचेर येयल्लो आसा आनी फुडली जी आतांची फुडली जे म्हाजे येणारो 5 वर्साचो पिरियड आसा जितकी वचनां लोकांक दिल्या ती हांव पूर्ण करतलो. रिपोर्टर विवेक प्रभू आणि उदय परब प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.